वीज खात्यात नव्यान चालू केल्ली 450 कंत्राटी कामगार घेवपाची भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर आसा। आदल्या कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम न घेता भाजपा सरकारान नवीन केल्ल्या कंत्राटी कामगारांच्या भरतीचेर काँग्रेसीन राग उक्तायला। या भरते विरोधात आदले कामगार न्यायालयात वतले अशी माहिती कामगार फुडारी आणि काँग्रेसीची म्हणयारी स्वाती केरकार हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। 2010 ते 2011 सालान जेन्ना काँग्रेस पावरान आसली तेन्ना जवळ 500 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर रिक्रूट केले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आणि त्यांचो टर्म आसा तो जानेवारी 2017 सोंपता। आता ऑल ऑफ सडन जवळ 450 कामगार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आता रिक्रूटमेंट त्यांची कॉन्ट्रॅक्टाचेर सुरू जाल्ली आसा। हांगा एक इश्यू आसा की आमी पळयला की सगळ्या सेक्टरांनी म्हणजे जावं खंयचीय डिपार्टमेंट आसूं गव्हर्मेंटाची PWD आसूं एज्युकेशन आसूं मागीर इलेक्ट्रिसिटी सारके व्हडले डिपार्टमेंट आसा सगळ्याक मोठ्या प्रमाणात कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर सिस्टम जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा। म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर अशे लोकांक घेवप आणि मागीर तेंचे हॅरेसमेंट म्हणजे तुमकां खबरच आसतलें आमी कितलेशेच आतां जी आमी स्ट्रायक्स आमचे जाले आसा ते ऑल ऑफ सडन मागीर तांकां कामावयल्यान काडून उडोवप हे सद्या चल्लेलें आसा। नॉट ओन्ली इन गव्हर्मेंट पूण प्रायवेट कंपनींनी सुद्दां हीच हायर एंड फायर पॉलिसी यूज केली वता। तर बेजिकली हो जो इश्यू आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आता जवळ जे लोक घेतलेले कॉन्ट्रॅक्टाचे 2010-11 तांकां आतां 5-6 वर्सां जाली आणि आता त्यांचे ऑल ऑफ सडन त्यांचे 17 जेन्ना त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतलो तेन्ना सरकारा कडेन कसलीच तांकां सेक्युरिटी ना आणि ह्या कामगारांक ते मागीर मेळत तशे वापरून घेतले आणि मागीर खंय तांकांय काय भविष्य ना। आता घेता तांकांय भविष्य ना आणि पयलीं घेतल्या तांकांय भविष्य ना। अधांतरी सगळ्यांचे भविष्य आसा आणि खंय तरी मागीर 5 वर्सां जाली की परत काडून उडयतले। तर आमची एकूच मागणी आसा की बेगीतल्या बेगीन ही रिक्रूटमेंट आसा ती स्टॉप करची आणि हे जे 5 वर्सां 6 वर्सां जाल्ली आसा तांकां पयलीं रेग्युलरायज करपा खातीर तो प्रोसिजर सुरू करचो ना जाल्यार अशेंच चलतलें आणि सदांच कामगार रस्त्यार येतले आणि गोंयकारांक म्हणटा ते कांयच भविष्य ना। आनी स्पेशली हांव सांगता जे प्रायवेट सेक्टर आसा थंय गोंयच्या भुरग्यांक घेतले वता 80% थंय एम्प्लॉयमेंट दाखयलो वता पूण 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी मागीर काडून तांकां उडयता भायर जाय जाल्यार रावा नाल्यार चला अशें चल्लेलें आसा। तशें पळोवंक गेल्यार मोठ्या प्रमाणात हे एम्प्लॉयमेंट जो आसा तितून हांगा भ्रष्टाचार चल्लेलो आसा आणि हो मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आसा आणि BJP सरकार हे फक्त हांकां यूज करून घेवपा खातीर ही रिक्रूटमेंट तेणी केल्ली आसा। सो आमचे तेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा आणि एनिवेज ते कामगार आसा ते कोर्टानूय वचपाची तेंची तयारी आसा हेंचेर स्टे हाडपा खातीर कित्याक तेंचो पयली रायट खंय तरी तांकां मेळूं जाय कारण तेंच्या जॉबाक सेक्युरिटी म्हणटा ती ना आणि हे जे कामगार आसा 450 आमकां तेंचे पोटाचेर आमी आड येवपाची ना पूण जो प्रोसिजर आसा तो प्रॉपरली फॉलो करपा जाय अशी आमची स्ट्रॉंग मागणी आसा।